Zefania. संपादनी मन बदलूंक उलो. Chapter 2. लॉज नासलोल्या राष्ट्रांनो एकाच दिसा भितर ना जाता तसल्या पोला भाशेन तुमकां दुस्पोटांचे आदीं एकठांय जायात, जमा जायात. सर्वेस्पराच्या जळट्या रागाची शिरोंत तुमचेर पडचे आदीं एकठांय जायात. सगळीं तुमी प्रितुमेच्या खालत्या मनशांनो ताच्यो आज्ञा पाळटल्यानो. सर्वेस्पराक सोदात, प्रामाणीकपणान चलात, नम्रतायेन चलात. अशें सर्वेस्पराच्या रागाच्या दिसा तुमकां घडयेक आसरो मेळत. 2. राष्ट्रां आड. अस्तोमतेक दुस्मान फिलिस्तीकारांक. तर गाजा ओसाद पडटलें आनी आश्केलोनाचें घट्टण जातलें. आश्दोदांत रावतल्यांक दिसा उजवाडा धरून उरतले आनी एक्रोनांत आसलोल्यांक पाळां सयत उमटून काडटले. दर्या किनाऱ्यांचेर जियेतल्यांचें कोटाकोटा. खेरेतीकारांच्या राष्ट्रांचें कोटाकोटा. तुमचेर आड सर्वेस्पराचें उतोरें. फिलिस्तीकारांच्या देसा हांव तुजेर पदवी चलयतलों. हांव असो तुजो विनाश करतलों की कोणूच थंय आनीक वस्ती करचो ना आनी किनाऱ्यांचे देस जावंक पावतले. चोरवाचो जागो गुंवळ्यांक चोरवाचीं मळां आनी मेंढरांक ओडपां. आनी दर्या किनारी जातली जुडाच्या घोराण्याच्या उरलोल्या जोम्याची. थंय तीं आपले हिंड चोरवाक वतलीं. रातचीं आश्केलोनाच्या घरांनी तीं विसव घेतलीं. कारण सर्वेस्परा तांच्या देवान तांकां खास लायल्या उपरांत तो तांची धन दौलत परतून दितलो. उदेंतीक दुस्मान. मोआबकारां आनी आमोनकारां. मोआबाचे अपमान हांवें आयकल्यात आनी आमोनकारांच्यो निंदा. तांणी म्हजे पुर्जेक अपमान केले आनी आपल्या राज्यांच्यो शिमो वाडयल्यो म्हूण बडाई दाखयली. ह्या पासत म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव. मोआब सोदोमा सारको जातलो आनी आमोनकारां गोमोरा सारकीं. खातकुतल्यांचें राज. मिठाची रास. सासणां ओसाड पडलोलीं. म्हजे पुर्जेंतलो उरलोलो जोमो तांकां लुटलोलो म्हज्या राष्ट्रांतलीं वाचून उरतलीं तीं तांचें दायज आपलें करतलीं. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पराचे पुर्जेची तांणी निंदा केली आनी तिका बडाई दाखयली देखून ही जातली तांच्या गर्वाची मजुरी. सर्वेस्पर तांकां भिरांकूळ जातलो कारण प्रितुमे वेल्या सगळ्या देवांक तो शिंपडायतलो. तेन्ना तीं सगळीं ताकाच भोजतलीं, आपआपल्या जाग्यार थावन राष्ट्रांचे सगळे जुंवे. दखिणेक दुस्मान. इथिओपियेकारां. तुमकांय इथिओपियेकारांनो म्हजे तोरसाद आपास तोपतली. उत्तरेक दुस्मान. असिरिया. उत्तरेचेर आड तो आपलो हात उबारतलो आनी असिरियेचें निसणटण करतलो. तो निनेवे ओसाड करून सोडटलो, एका अरण्या सारकें सुकें. थंय भितर हिंड विसव घेतले आनी तशींच रानवट mon'zatink, पांकोळ्ळी आनी साळ वोंतींचे भेरींत रातचीं गोठेर करतलीं. जनेलां कडेन घुंग रडटलें आनी दाराच्या उंबऱ्यार कावळो आरडटलो. कारण देवदार उमटून उडयलां. शार अशें जातलें. एकदां सुkhest आनी हुस्क्या-मekllem ताचें जिवीत आसलें आनी म्हाका लागपी कोण ना. हांव एकलेंच-एकलें अशें आपणाच्याच मनांत तें चिंततालें. आनी आतां तें कितें जातलें? एक घट्टान रानवट mon'zatink रावूंक एक धोल आनी थंयसरल्यान ietim-vetim सगळीं
शिळोनी घालतली आनी आपले हात वयर उडयतली. देवाचें उतर हें.